नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स 2000 रुपयांची नोट जातत चलनांतल्यान बंद 30 सप्टेंबर मेरेन कायदेशीर चलन म्हूण वापरूं येता उपरांत सर्क्युलेशनांतल्यान बंद करपाचो आरबीआयचो निर्णय। पंदरा वर्सां पोन्न्यो अनफिट लायफ सोंपिल्ल्यो गाडयो स्क्रॅप करपा विशीं गोंय सरकाराची पॉलिसी अधिसूचीत। स्क्रॅपिंग फॅसिलिटीचो लाव घेतल्यांक इन्सेंटीव इको फ्रेंडली गाडयांक उर्बा। केंद्रीय नुस्तेमारी मंत्री सागर परिक्रमा सकयल मेळ्ळो। गोंयच्या नुस्तेमारांक बांदकामाचे रेग्युलरायझेशना सावन बेकायदेशीर एलईडी नुस्तेमारी मेरेन इशू मंत्री म्हणटा लक्ष घालता। तंत्रज्ञानाच्या मळार कोंकणीक बरे दीस। गुगल ट्रान्सलेटरा फाटोफाट मायक्रोसॉफ्ट ट्रान्सलेटरांतूय कोंकणीचो आस्पाव मायक्रोसॉफ्ट इंडियान केलें जाहीर। पणजे मार्केटांतले सोपोकांड महापालिकेचे बसकेंत गाजले। लाखांनी येणावळ चल्ली खंय आदलो महापौर मडकयकारान घालो बोवाळ। नव्या सोप्याचे टेंडर 10 दिसांत चवकशेचें उतर। कामगार वाडोवन स्मार्ट सिटीचें काम पावसा आदी शक्य तितलें तडीक। स्मार्ट सिटीचो नवो सीईओ संजीत उलयलो। पणजे बुट्टी मारतली काय ना ताचेर मात जाप ना। कर्नाटक मुख्यमंत्र्याच्या सोपतविधीक विरोधकांचे शक्ती प्रदर्शन। बीजेपी आड लढपी पक्षांचे सुप्रीमोक आमंत्रण। केजरीवालाचें नांव ना। ममता मारता कूस फाल्यां सोपूतविधी। वाराणसीचे ज्ञानवापी मशिदींतले शिवलिंगाचें कार्बन डेटिंग। सायंटिफीक सर्वेक अलाहाबाद हायकोर्टान दिल्ले मंजुरीक सुप्रीम कोर्टाची स्टे। फुडल्या आदेशा मेरेन सर्वे जावचो ना। कुडचड्यार वेर्णा रस्त्यार मोटरबायक स्टंट करपी भुरग्याक कुडचडेच्या पोलिसांनी धरलो। म्हापशांय स्टंटवालो सापडलो। सोशल मिडियार स्टंट व्हायरल। पोलिसांची एक्शन। शेतकारांक वेळार सबसिडी। दूधकारांचे 9 म्हयने आडकल्ले इन्सेंटीव रोखडेच क्लियर। डेअरी दूधकारांचीच तांणीच चलोवची। कायदो सुदारचो पडटलो। मुख्यमंत्री फोंड्या कृषी मेळाव्यांत उलयलो। ₹2000 नोट रोखडीच चलनांतल्यान बंद जाता। आरबीआयन तशें सर्क्युलर काडलां। नोटबंदी उपरांत सुमार 4.5 वर्सां चलनांत आशिल्ली ही नोट 30 सप्टेंबर मेरेनूच चलनांत उरतली। ते उपरांत कायदेशीर चलन म्हूण ती चलची ना। लोकांनी तांचे कडेन आशिल्ल्यो 2000च्यो नोटी बँक खात्यांत दिवन ताचे बदला दुसऱ्यो नोटी घेवं येता। 23 माया सावन एक्सचेंज सुरू। एके खेपे ₹20,000 मेरेन एक्सचेंज। 15 वर्सां पोन्न्यो अनफिट लायफ सोंपिल्ल्यो गाडयो स्क्रॅप करपा विशीं गोंय सरकाराची रजिस्टर्ड व्हेकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी 2023 अधिसूचीत। रजिस्टर्ड व्हेकल स्क्रॅपिंग फॅसिलिटी वरवीं गाडयो स्क्रॅप करतल्यांक इन्सेंटीव दिवपाचेंय थारलां। प्रदूषण करपी पोन्न्यो अनफिट गाडयो कमी करून नव्या तंत्रज्ञानाच्यो इको फ्रेंडली गाडयो घेवंक लोकांक उर्बा दिवप हो खंय पॉलिसीचो हेत। गुजरात महाराष्ट्राची परिक्रमा पुराय करून केंद्रीय नुस्तेमारी मंत्री सागर परिक्रमा सकयल दर्या देगांनी गोंयच्या नुस्तेमारांक मेळ्ळो। नुस्तेमारांनी घरांचे रेग्युलरायझेशन, वेवसायांतल्यो आडखळी, ऑयल स्पील, एलईडी आनी बेकायदेशीर नुस्तेमारी धरून वेगवेगळे इशू मंत्र्याच्या कानार घाले। सागर परिक्रमा सकयल मंत्रालय नुस्तेमारां कडेन संवाद साधता। तो इतने सालों से उन लोग का सबका इशू है सर, एक घरों का इशू है सर, जिसके लिए हम लोग अभी तक कोर्ट में उसके लिए
झगड़ रहे सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ रैम एंड ब्रेक वाटर सर, यहाँ पे एक भी ब्रेक वाटर नहीं। इन लोग का प्रॉब्लम क्या हो जाता है सर, जब बारिश आ जाता है इन लोग को यहाँ पे अपना बोट पार्क करने को नहीं मिलता है। इसके लिए हम लोग को जो मदद चाहिए वो सिर्फ एमपीटी की चाहिए सर। आज जो भी काम यहाँ पे हमारा रुका हुआ है सिर्फ एमपीटी के, क्योंकि ये एरिया जो नोटिफाइड हुआ एमपीटी के अंडर हुआ है। क्योंकि हर टाइम हम जब भी कुछ करने के सोच रहे तो एमपीटी का एनओसी चाहिए रहता है, और एमपीटी का एनओसी ना मिलने की वजह से ये पूरा जैसा का छोटा सा काम जैसा नेट बाइंडिंग शेड ये भी उधर पर, दूसरा लोडिंग एंड अनलोडिंग पॉइंट ये भी यहाँ पे नहीं है सर। So we have Adivasi protection right, we have we have a national agriculture policy, we have textile policy, we have tribal rights, but we do not have any rights for the fishing community in Goa or India. So we want you to start this process of a coastal right bill for the fishing community of Goa. So same way the CRZ notification like sir have raised regarding the houses, 1991 this notification come in force, but since 32 years not a single house in Goa has been regularized in as per this notification sir. अभी मछुआरों को अगर आप पहाड़ पे रखेंगे और यहाँ से निकल के जाओ बोलेंगे और पहाड़ पे रुक बोलेंगे, वहाँ से आके हम लोग बिजनेस नहीं करते सर। हमारे ऊपर जो बोलते हैं तलवार बोलते हैं वो लटकाए हुए है सर। तो आपसे हमारी गुजारिश है सर, खारेवाड़े के या पूरे गोवा के लोगों से, गोवा के भर के खारेवाड़े के, कि ये जो तलवार है वो प्लीज आप वो हटाइए। मैं इधर आई हूँ, हमारा फिशिंग मार्केट है, वो फिशिंग मार्केट में इलीगल मच्छी बिक्री करने का ये है सर। तो हम लोगों को मार्केट में पेट जरा बराबर एक बुट्टी लाया तो खरीद ही नहीं सकता है सर। सो हम लोग एक बुट्टी ला के दो दिन में बिक्री करता है सर। और अभी हमारा मार्केट रेडी हुआ, सो हमारा सरदार जी है वो हम लोगों को हेल्प करता है, थोड़ा हमारा मार्केट भी बना रहा है। और वो बोला था हम लोगों को वो इलीगल बिजनेस है वो बंद करेगा बोल के, लेकिन वो बिजनेस बंद नहीं होता है सर। केंद्रीय मंत्र्यान नुस्तेमारांची गाराणी ऐकल्यात। गोंय सरकार शक्य तितले यत्न करून नुस्तेमारांक थाकाय दिवंक वावुरतलो म्हूण गोंयच्या मंत्र्याचें उतर। जो खरंच नैसर्गिक जो अडचणी आहा ही प्रॅक्टिकली त्यांच्यानी आयकून घेवपा खातीर तुमच्या फुडें निर्णय आहा। ज्यो बाकीच्यो ज्यो गोष्टी आहा ह्यो आमचे गोंय सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ज्यो तुमी आतां सांगल्यात तेजेर खोल अभ्यास करून तेजो बरो पैकी सुटावो जातलो। थळावे आमदार, नुस्तेमारांचे प्रतिनिधी आणि नुस्तेमारांचे इश्यू ऐकल्या उपरांत केंद्रीय नुस्तेमारी मंत्र्यान नुस्तेमारा मुखार उलोवप केले। पार्किंग करने के लिए, और जो हमारी बहन आई थी उन्होंने एक बहुत ही सटीक मार्केटिंग के रिलेटेड इश्यू हमारे सामने रखा है। मैं इस इश्यू की जड़ तक जाऊंगा और इसको सॉल्व करने के लिए आपके साथी के रूप में काम करूंगा। और बहुत कड़ी मेहनत करके ये माल लेकर इधर आते हो, मगर यहाँ से फिर कारोबार हमारी बहनें करती है और वो फिर आपके सारे माल को मार्केटिंग करने का काम कर रही है। सो उनको मार्केटिंग सुविधा अच्छी तरह से मिले और आए मच्छी लेकर जो लोग आ रहे हैं उनको वेटिंग में खड़ा होकर अपने पेरिशेबल माल को खराब नहीं होने से उनको तुरंत बर्थ मिल जाए, उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहिए। ये प्रमुख आपकी डिमांड है जो मुझे यहाँ रूबरू में आकर आपसे सुनने को भी मिली, आपसे बात करने से भी मिली। कई चीज मैं रूबरू जाके भी देखने वाला हूँ, देखने को भी मिलेगी। हमारे मोदी जी का ये प्रयास है कि स्टेक होल्डरों के साथ मंत्रियों को रूबरू जाके उनसे सुनना चाहिए और अपने विभाग की पॉलिसियों में आपके आए हुए सुझावों को मर्ज करके हम पॉलिसियां आपके हित में बनाए। यही लक्ष्य के कारण मैं इस सागर परिक्रमा कर रहा हूं। एलईडी फिशिंग के बारे में जो इश्यू उठाया है और उसमें आपने उसको साइंटिफिक टच देने का प्रयास किया है, सो मैं इनको ऐसे ही करेंगे या नहीं करेंगे इस पक्ष में नहीं हूँ। मैं भी उसको साइंटिफिकली एवेल्यूट करके उसके बारे में निर्णय करेंगे। प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक। तंत्रज्ञानाच्या मळार कोंकणीक बरे दीस येवंक लागल्या। गुगल ट्रान्सलेटरा फाटोफाट आतां मायक्रोसॉफ्ट ट्रान्सलेटरांतूय कोंकणीचो आस्पाव जाला।
कोंकणी, मैथिली आनी सिंधी ह्या भारतीय भाशांचो ट्रान्सलेटरांत आस्पाव केला म्हूण मायक्रोसॉफ्ट इंडियान जाहीर केलें. मायक्रोसॉफ्टांत आदीं 13 भारतीय भाशांचो अणकार जातालो. आतां हो आंकडो 16चेर पावला. पणजे मार्केटांतले सोपोकांड महापालिकेचे बसकेंत गाजले. आदलो महापौर उदय मडकयकाराचो सोप्याची लाखांनी येणावळ खंय वता काय म्हूण बसकेंत बोवाळ. निमाणे CCBच्या सोप्याचें 10 दिसांत टेंडर काडपाचो निर्णय जालो. सोप्याच्या कांडाची चवकशी करपाचें थारलां. पणजेंतले पे पार्किंगाचो कॉन्त्रात वाडोवन दिवपाचोय निर्णय जाला. सगळ्यांची सोपे असं 1.30 11 रुपया म्हणजे बेस प्राइस आमचा असा 15 रुपया आणि याचा सोफा असा 1.30 याचा घेतला 11 रुपया 11 रुपया घेतला म्हणजे तुमची डिफरन्स किती आले डिफरन्स 5-5 रुपया आता याच एरियात त्याने 5-5 ते 15 रुपये भितर उडयले तर म्हणजे खूप असं का खूप असं आज सांगा माहिती उपाय करेल 24,000 त्यांना खर्च सांग किती झाले 22 मार्च त्यांना It's been happening for 10-15 years. Uday was market chairman. Uday was mayor. Suren was mayor. There are a lot of other people. This inquiry should have been conducted. That they cannot pretend that this has been happening now just because one person spoke to them rudely. That also was wrong. But now this is happening for 10 years. Inquiry should have been conducted then also. Don't put the whole blame onto this thing. Because our staff are conducting this thing. Doesn't mean he cannot conduct an impartial investigation. So let him do his thing, and we will submit the report to the council. If the council is unhappy and they want to take further action, let them take further action. It's not an issue. हेंच्यांनी कितें केलें फ्रॉड केलें हांगासर एक बरयलें की ताका 6 म्हयने ताका एक्सटेंशन दिवचें म्हणून आनी कमिशनरान विदावट कन्फर्मींग द मिनिट्स म्हणजे जानेवारीन हें जाल्लें आज मे म्हयन्यान मिनीट कमी करता ताका ऑलरेडी पयलीं लेटर दिलें की तुका 6 म्हयने एक्सटेंशन दिता म्हणून ताचो इशू जाल्या उपरांत कमिशनरान कांय स्टेटमेंट दिलें की आपूण 10 वर्सांतून हें 15 वर्सां पासून हें चालू आसा म्हणून आपूण सगळी इन्क्वायरी करतलो म्हणून आमी पयलीं सांगलें ताका आमचो फूल सपोर्ट इन्क्वायरी करपाक त्या टायमा वयले कोण कोण चॅरमॅन आसले मार्केट कमिटी चॅरमॅन जावं सुपरवायझर त्या टायमाले ATO त्या टायमाले कमिशनर कित्याक शेवट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पावर आसता कमिशनराची ड्युटी आसता डे टू डे कितें चल्लां तेणें पळोवंक जाय आनी हांवें मागलां की ह्या कमिशनराची इन्क्वायरी करची की 5 म्हयने हो खंय आसलो काय म्हणून हेका कशें कळूंक ना की मार्केटान कितें चल्लां तें. थोड्या दिसांनी कामगार वाडोवन स्मार्ट सिटीचें काम पावसा पयलीं जाता तितलें तडीक लावपाचो यत्न करता म्हणून स्मार्ट सिटीचो नवो MD CEO संजीत रॉड्रिक्स प्रुडंटा कडेन उलयला. कितल्योश्योच एजन्सी कामात आसात. फुडल्या सप्तकांत कामाची स्पीडूय वाडिल्ली दिसतली. पणजे बुट्टी मारतली काय ना ह्या इशूंत खंय ताका पडपाचें ना. थोड्या दिसांनी आमचो लेबर फोर्स वाडोवन सामकें स्ट्रॅटेजिकली काम ठरोवन कंप्लीट जाता तशें म्हाका दिसता ह्या पद्दतीन काम चालू जातलें. फुडल्या विकान हे कामाची स्पीडूय वाडोवंक शकता आनी वाडोवन हे थोडे स्ट्रेचीस आहा ते कंप्लीट करून आमी हँड ओवर करूंक शकता. ओके थोडे फ्लडिंग जातलें. See, this is a question which everyone asks. I have just a few more days left. We will try to complete some works. See, many agencies have to work. Okay. The municipality also has to work. PWD also has to work. I don't want to get into this flooding versus non-flooding issue. Everyone knows what is best for Panji. We are putting our best foot forward. सर मनसून काम बंद असलें का चालू असलें मनसून सीजन. Certain aspects of work will continue. Monsoons or no monsoons, if there is a project which is ongoing, if it is not affecting people, if it is not affecting traffic, if it is beneficial for the people,
वी वील कंटिन्यू द वर्क हॅव टू कंप्लीट. चडशे त्या प्लेसींनी वयतात आमी पळयता नंबर ऑफ ट्रक्स तेंच्यांनी केन्ना शिरकोन उरता भितर वयता. कितें चेंजीस आसतले हेवी व्हेकला खातीर कितें तरी ती जीती एरिया work on this traffic alignment has to be thought of. आज सांगपा जायना की बाबा हे हेवी व्हेकल्स सोडटले वा ना सोडटले, बट असो थिंकींग चालू आसा आमी ते वेदर टू डू वन वे ट्रॅफिक और वेदर टू डू heavy vehicles barred zone. This I will talk to the police also, I will talk to the contractors. कर्नाटक मुख्यमंत्र्याच्या सोपूतविधीक विरोधकांचे शक्ती प्रदर्शनाचो प्लान. टीएमसीची ममता, राष्ट्रवादीचो शरद पवार, शिवसेनेचो उद्धव ठाकरे, जेडीयूचो नितीश कुमार, नॅशनल कॉन्फरन्साचो फारूक, सपाचो अखिलेश, तामीळ डीएमकेचो स्टॅलिन, तेलंगण टीआरएसाचो चंद्रशेखर, सगळे सुप्रिमोक आमंत्रण. आपाचे केजरीवालांचे मात नांव ना. ममता कूस मारपाची चिन्हां. फाल्यां सोपूतविधी. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. वाराणसीचे ज्ञानवापी मशिदींतले शिवलिंगाचे कार्बन डेटिंग सायंटिफीक सर्वे करपाक अलाहाबाद हायकोर्टान दिल्ली मंजुरी सुप्रीम कोर्टान स्टे केल्या. फुडलो आदेश येय मेरेन सायंटिफीक सर्वे करपाचो ना म्हूण कोर्टान स्पश्ट केला. ज्ञानवापी मशीद संघटनेन अलाहाबाद कोर्टाच्या आदेशाक आव्हान दिल्लें. शिवलिंगाच्या कार्बन डेटिंग सर्वेचेर स्टे मागिल्लो. कुडचड्यार संतोशी माता देवळाकडच्या रस्त्यार आनी वेर्णा रस्त्यार भुरग्यांचे मोटारबायक स्टंट. सोशल मिडियार व्हायरल जातनाच कुडचडेच्या पुलिसांनी काकुमड्डेच्या बायकर भुरग्याक वळखून धरलो. फायनूय मारली. PI सांगता प्रकार जानेरांतलो. मजगती म्हापश्यां व्हायरल केल्ले स्टंटबाजीचेर पुलिसांची एक्शन. थळाव्या बायकराक धरलो. मार्गावेले बेशिस्तीन अपघातांनी मरणां वाडटात म्हूण एके वटेन सरकार पुलीस जागृतीक पेटला. गाडी चलयतना शिस्त पाळची म्हूण मोहिमो चलतात. हे वटेन बायक रायडिंग थोड्यांचे तकलेक मारला. स्टंटांचो भार वेल्यान सोशल मिडियार व्हायरल करप. जिवाचे कितें बरें वायट जाता तें जाता. मार्गा वेल्यान यो वच करतल्यांक त्रास. गोंयांत असले प्रकार वाडूंक लागल्यात. कुडचड्यार आनी वेर्ना मार्गार असले 2 स्टंट निकतेच सोशल मिडियार सापडले. ताका आमी आयडेंटिफाय जालो आनी ताका पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो. तेजे कडेन इन्क्वायरी जाल्या उपरांत कळ्ळें तेजी जो प्रकार घडला स्टंट करपाचो तो 5 जानेवारी 2023 संतोशी माता टेंपला कडेन तेणें तो जालो. तेज्या उपरांत आमी तेजेर एक ऑफेन्स घातला अंडर सेक्शन 270 and 336 IPC आनी रेलेवंट MV सेक्शन आमी तेजेर बूक केलो. इज अरेस्टेड. गोष्टी अश्यो घडटात तेजेर तुमी कितें एक्शन घेवपाचें थारायलां? आमी रेगुलरली एवरी पॉयंटाचेर आमी आतां MV चॅकींग करपाक आमचो स्टाफ घातलो. पर्सनली आमचे सगळे ऑफिसर ह्या MV चॅकींग करतात आनी तेतून नंबर आमी ऑफिसीन वाडयता. सिन्स आमी MV चॅकींग करतात तेन्नाच्यान जे स्टंट्स वगैरे आमचे कुडचडे एरियेन बंद करतात. हे मोस्टली जे आतां हे प्रकार घडटात ते मोस्टली लायसन होल्डर आसता थोडे आनी ते बायक आसा ते मॉडिफिकेशन केल्ले आसता. अशे प्रकार चड आसता. ते प्रकार चड आसता. आमी आमकां आतां सोशल मिडियाचेर आडोवन येता. तेज्या वेळार आमी आतां पेट्रोलिंग करता गेले MV केसीस जाल्ले आसतना आमकां केन्नाच अशे प्रकार फुडें घडून आयना तांकां मेळूना. पण ह्याच्या फुडें समज जर असले प्रकार येयले जाल्यार देवून दिसते तांचेर कारवाई केलीच जातली.
म्हापशाय असलोच प्रकार सोशल मिडियावेल्या व्हिडिओ वयल्यान थळाव्या तरणाट्याक उखल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शेतकार, दूधकार, नुस्तेकार दरेक कश्टकऱ्याक सरकार तेंको दिता, मजत करता. ह्या फुडें शेतकारांक वेळार सबसिडी, दूधकारांच्या फाटल्या 9 म्हयन्यां सावन आडकल्ले इन्सेंटीव क्लियर करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. गोवा डेरी दूधकारांचीच आनी तांणीच चलोवपाची. दूधकारांक मतदानाचो हक्क आसूंक जाय म्हूण मुख्यमंत्री फोंड्या कृशी मेळाव्याक उलयलो. मिल्क पार्लरा पासून तो ट्रॅक्टरा पर्यंत जो कोण काम करपाक सोदता ताका सरकार सपोर्ट करपाक सोदता. हाज्या पयलीं तुका डिफिकल्टीज आशिल्ले हांव ना म्हणना, वेगवेगळे पयशे टायमार मेळत आशिल्ले, पण आज म्हज्या फायनान्स डिपार्टमेंटान आनिकूय क्रांती केली. तुमची जे दिसा ऑर्डर सँक्शन जातले म्हणजे तुमी एप्लाय करतले तुमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसाक आनी तेणी व्हेरीफाय केलें आनी 15 दिसांनी जर ऑर्डर पास केली की हय तुवें केल्ली जी सबसिडी एप्रूव्ड म्हणून, ताज्या सेम डे तुमच्या अकाउंटाचेर पयशे जमा जातले. वदळ दाखयल्ली ती ट्रायल आसा. आनी हे फक्त एग्रीकल्चरा पुरते न्ही. म्हाका वदळ संजीव कानान सांगतालो दोतोर 9 म्हयने जाल्यार म्हणलो दुधाचो इन्सेंटीव उरल्या, म्हाका खंत आसा उरल्या ते ह्या दिसांनी हांव क्लियर करपाक लायता. जाल्लें कितें, मिल्क इन्सेंटीव गोवा डेरी कडेन येतालो, गोवा डेरी काडून जीएला कडेन दिताले, जीएल काडून कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन दिताले, कॉन्ट्रॅक्टर व्हेरीफाय करतालो, परत गोवा डेरीचो कन्सेंट विचारतालो. प्रोसेसाकूच 7 म्हयने लागताले. आमी एडमिनिस्ट्रेटर गोवा डेरीचेर घातल्या, आमकां जाय म्हणून न्ही, कोर्टान तांकां भायर उडयल्या. काल कोणी तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, गोवा डेरी आमकां आमचो ताबो, आमकां गरज ना, सरकाराचेंच काम चलयता म्हणसर आमकां तसोच काम करपाक स्कोप आसा. गोवा डेरी आमकां चलोवपाची ना, गोवा डेरी शेतकऱ्यांची आसा आनी म्हाजें तर म्हणणें आसा ती शेतकऱ्यांनीच चलोवपाक जाय. त्या कायद्यांनी बदल करूंक जाय. सोसायटीच्या चेअरमॅनाक फक्त वोटींग रायट दिवंक जायना, खरो दूधकार आसा पळय न्ही तेका वोटींग रायट दिवपाक जाय. दूधकाराक वोटींग रायट दिवपाची गरज आसा. तो चेअरमॅन आहा तो केन्ना दूदूच घालिना, तो कोणाच्या तरी नांवार 31-2 लिटर दूध घालता आनी आपूण चेअरमॅन जाता आनी तो वोटिंगाक वयता आनी मागीर थंयसर पोली लागता. ते जावंक जायना. त्या कायद्यात बदल हांवें एडमिनिस्ट्रेटराकूय सांगला, कायद्यात बदल करात आनी तुम्ही ऑलरेडी गोवा डेरीचे परत इलेक्शन घेयात. एक्च्युअल दूधकार येवनी. हांव मिल्क इन्सेंटीवचेर सांगतालो, फुडल्या म्हणजे हे 9 म्हयन्याचे पयशे क्लियर जाले काय तुका मिल्क इन्सेंटीव म्हयनो सोंपलो काय 15 दिसांनी मिल्क इन्सेंटीव तुमच्या अकाउंटार येताले. सेम पद्दत आमी गोवा डेरीकूय लागू करता जेणे करून दूधकाराकूय पयशे बेगीन मेळचे. शिक्षणा बरोबर भुरग्यांची स्कील कलेक वाव दिल्यार तांचो फुडार फुलता. दिवचलच्या नेहान खानाची देख 7 वर्सांचो नेहान मॉडेलिंगांत फुडें सरता. 6 म्हयने फाटीं ताणें आपल्याक मॉडेल जावंक जाय म्हणून पालकांक सांगलें. थंयच्यान प्रवास सुरू. आतां मेरेन 15 इनामां जोडल्यात. हैदराबादांत सुपर भुरग्यांच्या मॉडेलिंगांत तो टॉप मॉडेल. जायरातीची ऑफरय खंय येवंक लागल्या. मैंने पहला शो अपना नवंबर 2022 में किया था. उसमें मैं विनर आ गया था. फंक फैशन प्रोडक्शन, उसका नाम था लिटिल प्रिंस ऑफ गोवा. और दूसरा टाइटल मैंने लिया था फैशन आइकॉन्स ऑफ इंडिया. उसके लिए मेरा नाम ऊपर आ गया. नवंबर से पहला शो मैंने किया था फंक फैशन प्रोडक्शन लिटिल प्रिंस ऑफ गोवा, उसमें मैं विनर आ गया. फैशन आइकॉन्स ऑफ इंडिया में वहाँ पे मैं विनर आ गया. फिर किड्स ऑफ गोवा में वहाँ पे मैं फर्स्ट रनर आ गया. मैं मॉडलिंग डांसर बनना चाहता हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ. मैं अपने बिचोली का नाम गोवा का नाम रोशन करना चाहता हूँ. आणि अशें दिसलें की हितून कितें तरी आसा, हो फुडें सरतलो. मागीर तेज्या उपरांत मागीर आनीक एक 2-3 कडेन जाले प्रोग्राम. थंय तेणेन फर्स्ट काडलो. मागीर किड्स ऑफ गोवान तेणेन फर्स्ट रनर्स अप काडलो. मागीर ताका एक हैदराबादाक सुद्दां एक इनवायट केल्लें ताका थंय. तर आमी थंय येयले. तर आमकां अशें दिसलें की बाबा हो आमचो आहा की फुडें सरता, तर आमी ताका बॅकअप दीत आहा आनी ताका आमी स्टडीचेर बी चड जोर घालिना. जाल्यार तो आपली स्टडी सारको टायम टू टायम चालू आहा तेजे. जाल्यार तुमी पेरंट्सानूय कितें करपाचें की आपल्या भुरग्याक की फुडें काडपाचो आनी ताका कितें बरें दिसता, कितें करपाक बरें दिसता, इवन
खेळ जावं क्रिकेट जावं फुटबॉल जावं मॉडलिंग जावं जाल्यार तुमी पेरंट्सांनी ताका फुडें ढकलपाचो आनी ताका फाटसून तुमी बॅकअप दिवपाचो की बाबा तूं फुडें सर आमी तुज्या वांगडा आसा. रोटरी क्लब ऑफ पणजी मिडटाउनान गोंयांतल्या 25 हायस्कुलाच्या 500 चलयांक पिंक सायकली दिल्यो. पणजे जिमखाना ग्राउंडार जाल्ल्या सुवाळ्यांत भारताचो आदलो लिजंडरी क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ आशिल्लो. भुरग्यांनी अभ्यासाचेर लक्ष दिवचें, एक दीस तुमचें स्वप्न पूर्ण जातलें म्हूण अमरनाथ उलयलो. These bicycles will enable them to reach the school quickly and easily without worrying about the long distance or the cost of transportation. We believe that this project will not only help these girls to continue their education but also empower them to make a positive impact in their communities. We are not just giving away bicycles, but we are investing in the future of our community. We hope that this project will inspire others to take action and make a difference in the lives of those around them. I still do I go on bicycle and things like that for exercise purpose and all that. But what I love, कि जब आप bicycle पे जाते हैं और आपको ठंडी हवा लगती है, and really it makes you happy. तो बच्चों दिल से पढ़ो and study hard. You must think that you are the best. Don't miss school. Be regular with your tuitions, and I'm sure you'll all achieve, and you'll fulfill your dream one day. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.